आता मुखावेल सेशन बॅलन्सिंग हॉबीज अँड एज्युकेशन म्हणल्यार विशयारी फ्लूट आर्टिस्ट समर्थ शेणै हांकां वेदी रापयता. प्रथम जावन हांगा आयल्या सर्वांक नमस्कारू आणि मुख्य जावन म्हाका ह्या वेदिकेर उलोवच्याक अवकाश करून दिलेल्या विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष नंदगोपाल शेणै माम आनी हांव नमस्कार सांगता आणि धन्यवाद सांगता. ह्या आमगेलें एक्चुली फर्स्ट सेशन हांव पब्लिकली फर्स्ट उलोवचें, सो कसंजो चुकी जाल्यार म्हाका माफी करका. ह्या सेशन बॅलन्सिंग हॉबीज अँड स्टडीज म्हणून हांव फर्स्ट मगेल हांव इंट्रोडक्शन करता. हांव यू समर्थ शेणै.
ಅವ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ MBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತು. ಅವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೂ ಫ್ಲೂಟ್ ಶಿಕ್ತ ಸ. ಮೆಕ್ಕ ಫ್ಲೂಟ್ ಶಿಕ್ಕೋಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಮಿಗೆಲ್ಲ ಆನಮ್ಮ ತಂಕೆಕ ತನ್ನಿ ಮಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಡೈಲಲ್ಲ आणि त्या मक्केक हॉबी जावन घेतला मागीर म्हाका त्या पॅशन म्हण जाल्यार आतां सना मोठा प्रोफेशन म्हण सांगेत. सो हॉबी म्हळ्यार पुरो जनाक एक हॉबी आसका, तांकां एक लायक टायमपास करूंक, तांकां एक रिलॅक्सेशनाक. सो हॉबी म्हाका मुख्य जावन क्रिएटिविटी, कॉन्फिडन्स आनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड केला. क्रिएटिविटी कशी म्हळ्यार हांव एक राग शिकतना हांव क्रिएटीव जावन कशी डेवलप करूं येता, की कशी तें विस्तार करूं येता, आनी मागीर तें एज्युकेशन हांव कशी एप्लाय करूं येता म्हळ्यार एक म्हाका एक लायक विचार मेळ्ळा. आनी कॉन्फिडन्स म्हळ्यार कशी प्रेजेंट करचें. आतां एक कार्यक्रमांत तूं फ्लूट मारतना त्या रागाचे तितलो होल्ड आसका, चुकी जावचें ना जे. कॉन्फिडन्स त्या लेवलार म्हाका मेळ्ळा. आनी रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हळ्यार हांव फ्लूट क्लासा वतना म्हाका सर इतलो पाठ दिता शिकोवक, तें हांव नेक्स्ट वार सबमीट करूंका म्हळ्यार हांव ताका मारून दाखोवका. सो ह्या 3 फॅक्टर म्हाका म्हगेले फ्लूट शिकोवन दिला म्हाका. सो बॅलन्स करची कशी म्हणून हांव करेक्ट जावन तुमकां कशी सांगची म्हणून म्हाका कळना. हॉबीज तांगेले इश्टाचे आसता. तुमी ಕೆಲವು ಜನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏಕೆ ಕವನ್ ಬರೋಚಿಕಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೆಲವು ಜನ ಹಾಬಿ ಜಾವನ್ घेताती. सो हांगा कोणाक म्युजीक इंट्रस्ट आसा की म्युजीक हॉबी जावन घेताची, प्लीज हात वयर कराची. ओके, स्पोर्ट्स आमकां कोण बरें आसा ती? एक कसं युनिक स्पोर्ट एक कसं जो स्पोर्ट्स खंयचे हॉकी तसलं कोणीय खेळता की हांगा? टेबल हँडबॉल. ओके, त्यामुळे एक युनिक स्पोर्ट हांव लेखता हॉबी विद्यार्थी लोकांक पुरे जनाक एक तांगेले टायमपास करूंक एक लायक एक अवकाश. आनी तुमकां नेगेटिविटी डिस्ट्रॅक्शनां त्या वाटेर वचच्याक तुका बॅरियर जावन आसता. म्हगेलो हांव टायम रुटीन सांगता. हांव 6:30 उठयता. म्हगेले कॉलेज वर्क ಸ್ವಲ್ಪ कोरनू बाय 8:30 हांव भायर सरता आनी कॉलेजा वता. 3 o'clock म्हगेलें कॉलेज मुग्दता आनी हांव वापस घरा येवन ಸ್ವಲ್ಪ नोट्स फेर करची की कसं कॉलेज वर्क कोरनू 1 घंटा प्रॅक्टीस कोरनू. मागीर रिलेटेड म्हाका कसं हांव जाल तितलें म्युजीक आयकता, म्युजीक रिलेटेड कवर्स आनी यूट्यूब कसं लायव्ह म्युजीक स्ट्रीम आसता. हांव तांतूं मस्त इंट्रस्टेड. म्हाका मेन विशय डेवलप जावच्याक फ्लूट स्किल्स तूं मुख्य कारण म्हळ्यार हांव मस्त आयकता. गोडकिंडी सर जाले आनी शशांक सुब्रमण्यम हांगेले पळय मस्त आयकता. तशी म्हाका ते तांगेले स्किल्स हांव कशी डेवलप करून हांव तांगेले मणके मारूं जतकी म्हणून पळोवचें, रेप्लिकेट करचेक ट्राय करता. सो हॉबी म्हळ्यार म्हाका सांज दुखून म्हळ्यार हांव सिंगींग करता आशिल्लो आनी फ्लूट मारता आशिल्लो. हांव 7th स्टँडर्ड नंतर सिंगींग राबयलें. आतां फ्लूटा हातूंत मस्त फोकस करता सर. फ्लूटांतूं हांव इव्हेंट्स वता आनी रेकॉर्डिंग चल्ला पळय हाका वता. हॉबीज आनी स्टडीज बॅलन्स करूंक म्हाका कश्ट दिसनी. कित्याक म्हळ्यार म्हाका कसो इश्ट आसा की हांव तें हॉबी फॉलो करता सर.
कोणाते इष्ट ना फोर्स जावन घेतती इके पेरेंट्स ಅಲ್ಲಿ 4 ಸಾರಿ ते फॉलो करतती तांकां ते ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट दिस पुरो म्हाका मेनली म्हगेल आनमान सपोर्ट केला म्हगेल फ्लूटाक आत्ताय सपोर्ट करता आसा ती ಕೆಲವು ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ 10th ನಂತರ फ्लूट मारोनज इके स्पोर्ट्सा वचनज स्टडीजा गमन दिवक इके मार्क उण जाता अशी तशी म्हणून म्हाका कसलेय तसले तोंदरे न्ही तशी एक 10th म्हाका 83%. सेकेंड पियूंत 87% आनी डिग्रींत म्हाका 8.7 CGPA आयला. आतां हांव PGCT बरोवन म्हाका हांगा सह्याद्री कॉलेज अलॉट जाला MBA करता हांव. सो हांव आतांय म्हगेल पॅशन फॉलो करता हॉबी जावन घेतिल्ले आतां पॅशन जाला आनी मुखार एक प्रोफेशन जावन घेवचें म्हाका एक अवकाश आसा ह्या फिल्डांत. हांव जाल तितलो ऑपॉर्च्युनिटी पळयता आसा आनी म्हाका एक लायक डेवलप करूंक एक स्कील मेळ्ळा फ्लूट. म्हगेल अन्नान एक युनीक इंस्ट्रुमेंट म्हाका क्लासाक घाल्ला म्हाका तें एक बारी एक प्लस पॉयंट. तशी एक युनीक जालेले आनी रेअर जालेले इंस्ट्रुमेंट शिकूंक म्हाका एक अवकाश मेळ्ळा. आनी मुख्य कसं म्हळ्यार म्हाका हें फ्लूट शिकूंक कारण हांव प्रॅक्टीस केलेलें सान दुखून प्रॅक्टीस केलेलें म्हाका एक बेनिफीट. आतांय प्रॅक्टीस करता मुखार लायक आनी काही चड प्रॅक्टीस करून म्हाका एक अवकाश मेळटा. आनी विंगड जनालुटू वच्चे विंगड गांवां वच्चे विंगड आर्टिस्टालुटू मारचे एक अवकाश म्हाका मेळ्ळा. आनी जाल तितले हांव अवकाश मेळ्ळा तशें पळयता आसा पुराय जन तांगेले हॉबी आनी नांव आनी तांगेले गांव संगीत की आनी तुमी कसो ना कोर्स करता आसा ती म्हणून म्हाका एक इंट्रस्ट. म्हगेलें नांव धनुश्री पै हांव कारकळा लागून हांव सेकेंड इयर BCom शिकता आसा. म्हगेल हॉबी सिंगींग आनी ड्रॉइंग. म्हगेलें नांव पंचमी पै म्हणून कोंकणे तुकून येता आसा. कार्डियोवॅस्कुलर टॅक्नॉलॉजी शिकता आसा. हॉबी डान्सिंग. कार्डियोवॅस्कुलर म्हळ्यार तें हार्टाचें रिलेटेड म्हळ्यार इंट्रावॅस्कुलर स्टेंटिंग पुरा. ओके ओके. म्हगेलें नांव ए प्रज्वल प्रभू म्हणून हांव बंटवाडा दाखोवन सेकेंड इयर BCom शिकता आसा. हांव म्युजीक शिकता आसा. म्हगेलें नांव अमृत म्हणून हांव कोड्यालचो. म्हगेल हॉबी म्युजिकाची. म्हगेलें नांव स्वाती केशनी पै म्हणून हांव कारकळा दाखोवन आयिल्ली. म्हगेल हॉबी पेंटींग करचें मागीर सिंगींग भरतनाट्य शिकलें मागीर ಸ್ವಲ್ಪ यक्षगान शिकलें तशें. म्हगेलें नांव जे सत्यप्रिया भट्ट हांव मंगळूरात दुखून. म्हगेल हॉबी सिंगींग आनी उलन वर्क करता. म्हगेलें नांव अमृता प्रभू हांव कारकळा दाखून 3rd BBA करता आसा. म्हगेल हॉबी स्टोरी रायटींग. म्हगेलें नांव आर्यन राव हांव कोडेल दाखून ಈಗ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಹಾಬಿ ಕ್ಯೂಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಗೀರ್ ಡ್ರಮ್ಸ್ ರೂಬಿಕ್. म्हगेलें नांव गोकुल म्हणून गोकुल गड्यार हांव पाणेमंगलोर दुखून सेकेंड इयर BCom करता सर. म्हगेल हॉबी हांव क्रिकेट खेळटा. ओके. कसं जो टीम आस की GPL वय GPL आनी पुरा खेळ्ळा. क्लॅप मारच GPL प्लेयर. म्हगेलें नांव संजना प्रभू आय एम फ्रॉम बंटवाळ. माय हॉबी इज टू सिंग सॉंग्स. म्हगेलें नांव प्रथम म्हणून हांव कोड्यालतलो. म्हगेले हॉबीज कसं म्हळ्यार हांव क्रिकेट खेळटा. म्हगेलें नांव T सुदर्शन नायक म्हणून गृहिणी दुखून. म्हगेले हॉबी बिफोर कोरोना एक आशिल्लें म्हळ्यार क्रिकेट आशिल्लें लेदर बॉल. मागीर कर्नाटका टीम अंडर 16 सिलेक्शन जालेलें ड्यू टू कोरोना मागीर हांव कंटिन्यू करचें सोडलें. नाही आता तुम्ही रणजी तू खेळता की रणजी एक तसला ना त्या नेक्स्ट चान्स असेल जाल्यार कोरोना मिती हांव त्या परे स्किप करून आतां म्हगेलें CS प्रोफेशनल आकात ताका आयला. ओके ओके. म्हगेलें नांव रोहित प्रभू हांव हेब्री दुखून. हॉबी रिडींग. ओके. शशांक कारकळा दुखून. ओके. हॉबी म्हळ्यार रंगभूमी आसा फोटोग्राफी करता तशीच ಕೆಲವು ಪದ್ಯ ಬರವಣಿಗೆ.
या एक भारी युनिक हॉबी रंगभूमी म्हळ्यार तुमी निनासम तसले संस्थेक वचून निनासम म्हणणे आमगेल कारकाळांत यक्षकला रंगा म्हणून ते एक टीम आसा ताजे जोड आमगेल आमची गेल्यार एक तशी एक टायम एक टीम जाता आसा पयलींतले एक शो जाल्ले तसो जाल्यार सना मटा आमगेल एक टीम आमची गेल्यार एक टीम जावन आमी वता आसा फिल्डाक. ओके भारी एक युनिक हॉबी हांगा आमगेल. म्हगेलें नांव तेजस हांव मुडबीर तोकून फस्ट इयर BCom आनी म्हगेलो हॉबी ड्रॉइंग आनी एडिटींग. ओके म्हगेलें नांव वरुण फस्ट इयर BTech उडपा तोकून म्हगेलो हॉबी कोडिंग क्रिकेट खेळचे म्युजीक आयकूच. कोडिंग म्हळ्यार क्रिएटीव जावन कसं जावं ॲप क्रिएट तशें ना म्हळ्यार स्टडी करतास. ओके सिंगर सिरी म्हणून कांतारा फिल्माचे सॉंग हॉबीज अँड एज्युकेशन तुमकां माहिती दिवंक समर्थ शेळी हांकां या रसिका दिवन मान करता ती CA नंदगोपाल शेळी.